साळगांवच्या कोयरा विल्याच्या प्रकल्पाचे 70% काम जाला। 18 महिन्यांनी पुराय जावपाचो हो प्रकल्प वेळा पयलींच जातलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान विधानसभेत सांगले। कुडचडेच्या प्लांटाचें काम नेटान चल्लां। गोंयांतलो इलेक्ट्रॉनिक आनी बाकीचो कोयर सध्या कर्नाटकांत धाडटात। पेडण्याच्या कोयर प्रकल्पाचें काम चल्लां म्हूण पार्सेकार उलयलो। पंचायत वाठारांत कोयरा विल्याचो प्लांट तडीक लावचो म्हूण रोहन उलयलो। ग्रामीण कोयर वेवस्थापन येवजणे खाला आतां मेरेन 3 पंचायतींनी कोयर सुवाती थारायल्यात। The waste due to computers. Now, what plans do they have under Swachh Bharat? Are we going to throw it here and there? म्हजे डिपार्टमेंट जे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी आसा ताणें हेची काळजी घेतलेली आसा। सगळें प्लास्टीक एकठांय करून ते भायर धाडटात, कर्नाटकांत धाडटात। आमचे हांगा एक पेडणे तुमचो मतदारसंघ जंय आसा थंय ताची विल्हेवाट लावपाची फुडल्या काळांत असो योजना आसा। कोळंगूटचो सालिगांवचो जो प्लांट आसा तांचें काम 70% जाला म्हणटा तो। त्याच्या नंतर इट इज इन गुड प्रोग्रेस स्पीकर सर। म्हाका दिसता 18 म्हयन्याचो ताका टायम आसलो, भितरले एक 7-8 म्हयने जाल्ले आसात। 18 म्हयने रावची गरज पडची ना, ताच्या पयलीं वेळा पयलीं तो सुरू जातलो स्पीकर सर। कलेक्शन सेग्रिगेशनाक कितें करपाचें पंचायतींनी? तुमकां गार्बेज हाडून दिवपाक कलेक्शनाक आमकां पयशे जाय न्ही। आमच्यो 189 पंचायत रुरल गार्बेज स्कीम जी आसा सगळ्या चडशा पंचायतींनी प्रपोजल घाला। आज पर्यंत कोणूच हें इम्प्लिमेंट करना। आता पर्यंत फक्त स्पीकर सर 3 पंचायतींनी स्कीम म्हणजे एक जागा आयडेंटिफाय करपाचें काम फक्त 3 पंचायतींनी केल्लें आहा आनी बाकीच्या पंचायतींनी अजूनही हें करूंक ना। आनी थोड्या पंचायतींनी केलां, तेंच्यांनी जवळ जवळ 125 पंचायतींनी कंपोस्ट पीठ केल्या आनी आपल्या पद्दतीन तें काम करपाचें तेंच्यांनी चालू केलां। काणकोणा 4 रस्त्यार चोरी करपाचो 3 चोरांचो प्लान फेल गेलो। मोहम्मद इमाम साब नम्माजी, सलीम मोहम्मद अली आनी नवी हुसेन हे 3 चोर 4 रस्त्यार विश्वास देसायाच्या बंद आशिल्ल्या घरात फाटल्या दारान घुसले। थंयच्यान 11 भांगराची मेडलां चोरली। थंयच्यान हे चोर गालजीबाग बस स्टँडार आनी कांय भांगराच्या वस्तीचेर हात मारपाक म्हूण रावले। मात गालजीबागांतल्या रेमी डायसाक तिगांचोय दुबाव येयल्ल्यान ताणें तांचो पाठलाग केलो। तांकां धरले आनी काणकोण पुलिसां कडेन दिले। जालें हांव मागे बायले आनी 8 हिंग ड्रॉप करून गेल्लो आनी ते 3 जाण येयले त्या रेल्वे ट्रॅकान देंवन। म्हणटकूच एकलो गेलो आनी थिंग बस स्टॉप आहा आमचें, त्या बस स्टॉप बायलां मदीं बसलो म्हणटकूच म्हाका एक डावट लागलो म्हणटकूच ताका आपयन हाडलो आनी तूं कितें येयला म्हणपाक आपूण काणकोण काम करता सेंटरिंगाचें। हांवें म्हणल्यार संडे तुगे ओनरा नंबर दी, कोणा कडेन काम करता न्ही। तो म्हणपाक लागलो फ्रांसीस म्हणटा एक म्हाका रॉंग नंबर दिलो, हांवें डायल केलो रॉंग नंबर। मागीर हांवें म्हणलें तूं हिंग कितें येयला, तूं चोरून येयला मरे म्हणनाका। ते मोहम्मद भाग म्हणल्यार तिगांक धांव म्हणपाक लागलो। 2 जाण एक सायडी धांवले, एक सायडी एकलो धांवलो। एकल्या फाटल्यान हांव धांवलो, धांवतून म्हाका तेजे कडेन एक लिवर मेळ्ळें बॉक्स पाण्याचें। बॉक्स पाण्यां लिवर मेळ्ळें म्हणटकूच हे 2 जाण भावान धरले, भावूय हाल्ले म्हागेलो। भावान दकल्या धरलो, तो सोडून धांवलो। पत्ते मागीर ताका गालजीबाग रोडा वचून मागीर गाडी घेवन वचून फॉलो करून वचून ताका 1 किलोमिटराचें हांवें तेमकां धरलें। म्हणटकूच हांवें तेमकां केलें, दोगांक धरले, गाडयांक बसयले आनी मागीर पुलीस इन्फॉर्म केलें। पुलीस येयले, मागीर तेमकां पुलिसा खातीर पुलीस घेवन गेले। पयलीं वास्को कितें आयलें? वास्को कितें हाल्लें म्हणटा आतां म्हाका पुलीस सांगताले। हांव काणकोण पुलीस स्टेशनार वास्को जेले आयले, वास्को जेले हाल्ले अशें म्हूण सांगता ते म्हाका पुलीस। इतल्यान हे खबरां चित्रांगात सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।